नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। जमीन बळकावपाच्या केशीतलो आरोपी सिद्दीकी क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान कर्नाटकांत फुजो। IRB कॉन्स्टेबलाची मदत, दोगांचोय सोद, क्रायम ब्रांचीची धिंड। शेतकारांनी आवाज काढल्या उपरांत दिवचले पिळगांव खणीची येरादारी परत सुरू करची म्हणून जाळवंडार उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार सगळ्यांच्या बऱ्याचो खंय उपाय काढा। ईडीच्या ऑफिसरांक ड्युटी करताना आडायले, धमकायले म्हणून ईडीची पणजे पुलिशेन क्रूज कसिनो प्रायडाच्या स्टाफा आड कागाळ। कसिनो म्हणटा आरोप तथ्यहीन। दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमीचे बिगर गोंयकार लावार्थी कांय दुबय लंडनय रावपी 4000 सोंपले, तांच्या खात्यांनी चल्ले पैसे। खात्यान सुरू केलो रिसर्वे। होमनी दादी यांनी सरकारी जमनीवेली अतिक्रमण काढपाचो 2011तलो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश चालीक लावपाची कलेक्टराची उत्तरेचे कोमुंदादी गोवार्द मागला दर म्हयन्याक रिपोर्ट। मनोहर पर्रीकाराचे विचार फुडें व्हरूंक जाय, उत्पल उलयला। मुख्यमंत्री म्हणटा पर्रीकारान हातांत घेतिल्ली सगळीं कामां तडीक, GSIDCची बिल्डींग रोखडीच जातली। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांच्या अपात्रतायेचेर सभापतीच्या निकाला आड गिरीश सुप्रीम कोर्टांत। कोर्ट म्हणटा आदी हायकोर्टांत वच। जमीन बळकावपाच्या केशींतलो आरोपी सिद्दीकी क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान IRB कॉन्स्टेबलाक घेवन कर्नाटकांत पळा। ताका सोदूंक पुलिशेची टीम गेल्या। सुलेमानाचेर नजर दवरूंक दवरिल्लो IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकानूच ताका भायर काडलो। दोगांचेरूय FIR। घाळपणा जाला जाल्यार ड्युटीर आशिल्ल्याचेरूय एक्शन जातली, DIG सांगता। In a shocking incident, history seeker and very hardcore criminal Siddiqui alias Suleiman Khan has escaped from the custody of crime branch. Suleiman Siddiqui was lodged in that lockup under the police custody. It was his third arrest in the land grabbing case. He has been named in 3 land grab cases, and he was, after great effort of crime branch, he was arrested last month in November someday. He was arrested from Karnataka and he was brought here. He was evading arrest for more than 4 years, but somehow he befriended with one constable attached with the IRB constable, namely Amit Naik, and it seems prima facie it seems that this constable Amit Naik has helped him in escape. Amit Naik was guarding him in the lockup, and in the night around 2:30 AM or 3 AM, this CCTV camera shows that Amit Naik took Suleiman on his bike from this place, and he has moved out from this gate. This CCTV camera, the footage of this CCTV camera is showing that those senior official of crime branch and the Goa police are saying that they have lead that where they have gone, but even after hours Suleiman Siddiqui and Amit Naik both are escaping, both are evading arrest, though FIR against both of them has been registered by Old Goa police in this matter. इतले मजगती दोगांचेर कडक कारवाय जातली, तशेंच निष्काळजीपणा जाल्ली आसत जाल्यार ड्युटीर आशिल्ल्यांचेरूय कारवाय करतले, अशें पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा सांगता। We are taking necessary disciplinary action, criminal action, as well as all efforts to trace them. We'll do it. उसको जिसने हेल्प किया Registry case against. ऑन ड्यूटी थे वो अकेले ही थे। जो ऑन ड्यूटी पे कल पुलिस थे उनके पे कार्रवाई होगी। अभी इंक्वायरी करके we'll take
strict action. We are not going to spare it. The crime branch as well as local police, they are doing necessary action and teams have been. With Swapnil Mukesh Kumar for Prudent. दिवचलचे पिळगांव खणीचे कामगार आणि येरादारी कॉन्ट्रॅक्टर डेप्युटी कलेक्टर आणि एसपीक वचून मेळ्ळे. शेतकारांनी येरादारी आडायल्ल्यान खंय पोटा पाण्याचो प्रस्न उपरासला. उपजिल्लोधिकाऱ्यान शेतकारांच्या वकिलाक आपोवन उलोवणी केली. तो म्हणटा सगळ्यांचो विचार करून खंय सरकार उपाय काडटा, मातसो थार धरचो. पिळगांवची खण येरादारी परत सुरू करची म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेत बसका जाली. ट्रान्सपोर्ट समज असो बंद उरलो जाल्यार ते कामगाराचें भवितव्य म्हाका काळोखान कशें दिसता. तेंचो फ्युचर ना. कित्याक जेन्ना कंपनीक कितें येणावळ येना, एक्सपोर्ट जायना जाल्यार कंपनी आमकां कामगारांक कितें दितली. मायनींग ड्रग चलताले त्या प्रमाणे कामगार भाव आसा पळय तांचो विशय आसलो आमच्या बगीचो विशय. तो विशय म्हणटा वेवस्थीत मायनींग चलताली. पूण हो आतां मदींच जेन्ना आतां पावस आमचो सिजन स्टार्ट जाले उपरांत जो पवित्रो बाकीच्या थोड्यांनी लोकांनी शेतकऱ्यांनी घेतलो पळय तो पवित्रो घेता आसतना तेंच्यांनी आपलो विचार करता आसतना आमचो सगळ्यांचो विचार करूंक जातो. कित्याक गेल्या 12 वर्सां आमी त्रास काडलेले आसा. आमकां ड्रगवाल्यांक म्हणटा ते कसलोच म्हणटा ते सोर्स ऑफ इन्कम बाकीचे हे मायनींगचो हेचे सोडून आमकां कांयच नासलें हेचेर. शेतकरी म्हणटा योग्य तो तोडगो काडपाचें चल्ला. सो ओवरऑल सकारात्मक जाता सगळें. सो डिस्कशन इज ऑन पॉझिटिव्ह नोट आनी होपफुली सोल्युशन येतलें अशी सद्या तरी अपेक्षा आमकां आसा. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. सगळ्या शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या आनी कंपनीच्या, लोकल्स सगळ्यांक विश्वासान घेवन कितें सोल्युशन काडपाक एडमिनिस्ट्रेशन ट्राय करता. जर सरकार पुलिसाचो वापर करून जर सुरू करूंक सोदता जाल्यार सरकाराचो विश आमी कांय करूं शकना. ताका योग्य ते उत्तर मागीर त्या प्रमाणात दिलें वयतलें. सांजे उसरा सार्वजनीक रस्त्यावेल्यान 20 ट्रक सोडले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट ईडीचे टिमीक कसिनो झडतीक गेल्ले कडेन खंय आडावन धरले. बोडोवपाची धमकी दिली. क्रूज कसिनो प्रायडाच्या संचालक आनी स्टाफा आड ईडीची पणजे पुलिशेंत कागाळ. कांय पुरावे ना केले म्हूण कागाळ. कसिनोचो संचालक अशोक वाडिया, स्टाफ गोपाल नायक आनी आरती राजा आड कागाळ. कसिनोवाले म्हणटात आरोपांक तथ्य ना. जेन्ना दनपारचे हांव ते वांगडा जेवताले तेन्ना कितें जालें की एक लेडी ऑफिसर तेंचे कोण लेडी मॅनेजर वॉकिंग करून वयताले. हांवें म्हणलें खंय वयता. ना आपल्या स्टेटमेंट दिवपा जाय म्हणून पळय. आमी कसलो स्टेटमेंट दिवपा जाय. ना आपल्याक ते भितर रुमान आपयता म्हणून. आमी तूं कित्याक रुमान वयता. तेंचे कडेन लेडी ऑफिसर ना. तूं रुमान कित्याक वयता. हांगाच दी स्टेटमेंट. ना ना ते प्रेस करता. हांवें म्हणलें तूं दिवं नाका तसो रुमान वचोन भायर दी. आनी ती ओके म्हळ्यार गेली. परतून तो ऑफिसर ताका स्पेशली प्रेस करून रुमान व्हरपाक लागलो. तेन्ना हांवें कितें म्हणलें तसो ताका तूं व्हरोंक शकना. ते ऑफिसराक सांगलें. परतून तो रडत आमचे कडेन येयलो. हांवें म्हणलें कितें जालें. तो वाडिया कडेन डिस्कस केलें. वाडियान त्या ऑफिसराक विचारलें ताका मारलो कित्याक तुवें. तूं मारूं शकना कोणाक स्टाफाक आमच्या. तेन्ना थंयच्यान इशू चालू जालो. तेन्ना वाडिया कितें म्हणपाक लागलो पुलीस आपय. आनी हांवें पुलिसेक फोन केलो. हांवें पुलिसेक फोन केलो. हांवें आपयलें. म्हाजे कडेन टायमींग आसा. पुलिसांक कोणाक कॉल केलो ते म्हाजे डिटेल म्हाजे कडेन आसा. पुलीस जेन्ना आपयतकीर हे सगळे ऑफिसर वगी पडले. आनी वाड्यान कितें सांगलें तुमी ते आतां तुमी आमकां ईडीवाले काय ते अजून कळना कित्याक तुमी रातच्यान हांगा आसा आनी कितें करता तेवूय आमकां खबर ना. त्या खातीर तुमी सद्या पुलीस स्टेशन वगी रावा म्हणून तेंकां एका रुमान वचून बस म्हूण सांगलें. इतलें सगळें आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसा आनी कोणेच तेंकां हात लावना. तुमी एनी टायम सगळे कॅसिनो म्हणल्यार प्रत्येक कोणच्यानी कॅमेरा आसता आनी सगळे कॅमेरा चेक करूं शकता. हात लावपाची परिस्थिती कोणाचेर येवच ना. थ्रेटन करपाक तेंच्यांनी कितें म्हणून कंप्लेंट केली तर तुमची. आतां तेणे कोणाचे सांगण्या वयल्यान केलें तें हांव सांगूंक शकना. हितून कोणाचो कॅसिनोवाल्याचोच हात आसा हे करपा खातीर, प्रेस करपा खातीर. कॅसिनोचे झगडे हितून आनी एकामेकाचे बिझनेसाचेर वाट लावपाची हें काम आनी कांय ना. गोंय सरकाराचे दयानंद सामाजीक सुरक्षा स्किमीचो लाव घेवपी कितलेशेच बिगर गोंयकार. कांय लावार्थी गोंयांत रावच नात. समाज कल्याण खात्याच्या सर्वेंत डाटा मेळ्ळा. कांय सिनियर सिटीजन लावार्थी गोंयकार दुबय, लंडनात. मूळ महाराष्ट्र, कर्नाटकांतले कांय लोकय ही स्कीम घेतात.
स्किमीचे रिसर्वेंस स्कीम उखलतल्यांची नवी माहिती. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेखाला गोंय सरकार ज्येष्ठ नागरिकांक 2000 रुपया दिता. समाज कल्याण खातें लावार्थ्यांचो सर्वे करता. पयल्या टप्प्यांत 80 वर्सां वयल्या लावार्थ्यांचो सर्वे चल्ला. 26,000 लावार्थी आसात अशी माहिती खात्यांतल्या सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. तातूंतले 4,000 लावार्थी सोंपल्यात. खात्याचो सर्वे अजूनय सुरू आसा. खात्याकडल्यान सुमार 90 लाख रक्कम लावार्थ्यांच्या खात्यांत जमा जाल्या. जे सोंपल्यात त्या लावार्थ्यांच्या बँकेक आनी खातेधारकांच्या सोयऱ्यांक खात्यान रक्कम परत करपाक सांगल्या. गोंय सरकाराची ही येवजण घेवपी कांय लावार्थी खंय दुबय लंडनात रावतात. कांय लावार्थ्यांचो विस्तार महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मेरेन म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. खांडेपार न्हंयत थळाव्याच्या पोटार मारून रेंवेच्या माफियाचो धंदो खंय नेटान चल्ला. केतन भाटीकाराचो दावो. फोंडेचो मंत्री आमदार वग्गी कित्याक? थळाव्यांनी कितेंय केल्यार पंचायत पालिका रोखडीच येता. आतां सगळे वगी कित्याक काय म्हूण भाटीकार विचारता. उपजिल्लोधिकारी पुलिसांनी एक्शन घेवची ना जाल्यार खंय इशू घरांनी पावयतले. सर्वे नंबर 176 खांडेपार वॉर्ड नंबर 1 आनी 2च्या दगीर सारखे तुका ते ऑन द बॉर्डर म्हणटा पळय थंय रेती काडपाक लोक लागल्या. ते कोणा खातीर? ती परमिशनां कोणे दिली? थंय पंचूय आसा, त्या वाठारांत सरपंचूय आसा. इतले सगळे जाल्ले तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले? हे गोर गरीब मनीस, पारंपरीक रेती काडपी मनीस आज आपले ट्रक तांचे बंद पडले, तांचे पोंदे वाट लागले. तांकां आज धंदो ना. एक 2-4 मनीस, हे कोण हे 2-4 मनीस जे हे सगळे धंदो करता, हो माफिया चलयता आनी ताच्या फोंड्याचो मंत्री कित्याक उगया? ताजेर गव्हर्नमेंट कित्याक उगया? पण आज खांडेपारा वाठारांत सर्वे नंबर 176 जंय न्हंयकडे म्हणटात आमी, धडेर म्हणटात, थंय इतली झाडां कापप चल्ल्या. रस्तो थंय तयार जावपाक लागलो. कोणाक सँड माफिया, खंयच्या सँड माफिया जे म्हाका दिसता थोडे कोण ते 1-2 मनीस आहा ते स्वता ट्रकाचे ट्रक घेता, जेसीबीचे जेसीबी घेता. 16 15 ट्रक केले. म्हाका ताजेर ईडी आनी सीबीआय घालपाक जाय त्या लोकांचेर. आमी ते ट्रक थंयच्यान हालपाक दिवचे ना. आनी वी डोंट वॉन्ट द लॉ टू बी टेकन इन अवर हँड्स. वी आर रिक्वेस्टिंग द गव्हर्नमेंट नाव जे कितें माफिया चल्ल्या ती माफिया 1-2 कावन्सिलर कोण आनी 1-2 पंच कोण करून सोदता ती बंद करची. गोर गरिबांकूय गव्हर्नमेंटान रेती काडपाक दिवची. आमी रेतीच्या बंदीचेर ना. त्याच प्रमाणे रेतीचो धंदो ही पारंपरीक लोकांक करपाक दिया. खंयच्यो गाडी येतात धमकी दितात डेप्युटी कलेक्टराच्या नांवार, पीआयच्या नांवार आनी कोणाच्या नांवार. हाजेर जर फाल्यां म्हणसर एक्शन येना मागीर मंडेच्यान आमी कितें तें तुमकां दाखयतले. हांवें ठरयला 21 डिसेंबर पासून डोर टू डोर वतले आमी. खांडेपारान लोकांक समजायतले की एक 2 जाण कोण तरी चोरता आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक काबार करपाक उठले. कुर्टी खांडेपारचो सरपंच अभिजीत गावडे म्हणटा पंचायत इन्स्पेक्शन करतली. रेव काडपाक खंय सुरू आसा तें खंय आपल्याक खबर ना. कोणाक खबर आसा जाल्यार ताणें दाखोवन दिवचें. आमकां कंप्लेंट मेळ्ळा तेजेर आमी इन्स्पेक्शन करतले. म्हणजे थंय रेंव चालू आसा कितें आसा तें आमी ऑफिशियल वचून पळयतले. म्हाका आतां म्हणजे खांडेपारान खंयच रेंव चालू ना, खंयच रेंव चालू ना खांडेपारान. आतां जर कोण म्हणटा एविडन्स आपल्या कडेन आसा कितें आसा न्ही तेणी ताका एक सांगपाक सोदता हांव. तेणी ते फोटो बिटो दिवच्या पेक्षा थंयच वचोन ते सायडीर वचोन खंय रेंव चालू आसा पळय ती थंय एक मिडिया थ्रू जाल्यार तेणी दाखोवची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मनोहर पर्रीकाराचे विचार फुडें व्हरूंक जाय. उत्पल बापायचे जयंतीक उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पर्रीकारान हातांत घेतिल्लीं सगळीं कामां तडीक लायल्यात. GSIDCची स्वतंत्र बिल्डींग तितली जावपाची उरल्या तिवूय खंय रोखडीच जातली. मुख्यमंत्री समाधी स्थळार उलयलो. सर्गेस्त मुख्यमंत्री पर्रीकाराची मिरामार समाधी स्थळार जयंती जाली. मनोहरभाई पर्रीकर हांची आज जयंती. ह्या जयंतीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमचे मिनिस्टर्स आनी बाकी मनोहरभाई पर्रीकर हांचे फॅमिली हांगासर आयिल्ले. हांव परत एकदां आज तांच्या स्मृतीक याद करता. सातत्यान गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात ताचो खूब व्हडलो वांटो आसा. ज्या पद्दतीचें विजन तांच्यांनी मुखार दवरून इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत डेव्हलप करपाक तो तांच्यांनी रोयल्लो म्हणजे तांच्यांनी घातिल्लो फावंडेशन स्टोन आज आमी बरेचशे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच बेसिसाचेर कंप्लिटूय केले. आनीकूय नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्या विजनांतल्यान आमी तयार करपाक शकले. हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता आसतना म्हणजे सातत्यान
तांच्यांनी दिल्ल्याच पावलाचेर पावल दवरता आसतना गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन सातत्यान आनी गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो आमी फुडें व्हरत आसा. खऱ्या अर्थान आमी म्हणटा की तांकां श्रद्धांजली जर आसतली जाल्यार गोंयचो जाल्लो विकास होच तांचो आशिल्लो एक ध्यास हो आमी मुखार व्हरता. ही खऱ्या अर्थान तांच्या खातीर श्रद्धांजली आसा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी हातांत घेतलेली कामां जी आसा पळय ही सातत्यांत कंप्लिटली पुराय जाली. तांच्यांनी हातांत घेतलेलें एकूय काम हें आमी दवरूंक ना. फक्त एकूच म्हणजे मेजर तशें पळोवंक वचत जाल्यार GSIDC तांच्यांनी सुरवात केल्ली आनी तांच्या पयल्या एडमिनिस्ट्रेशनच्या काळात त्या GSIDC खातीर एक स्वतंत्र इमारत बांदप हें काम जें आशिल्लें तेन्नाय बी तेंच्यांनी मुखार दवरलेलें तें इनकम्प्लीट उरलां. पण येता त्या काळात तेंय कंप्लीट जातालें. इतले मजगती मनोहर पर्रीकराचे विचार फुडें व्हरपाक जाय. कोणी व्हरचे ते आपूण सांगचो ना, मात ते फुडें कोणी व्हरप हें तांचेर आसा अशें मनोहर पर्रीकराचो पूत उत्पल उलयलो. वेंचणुके विशीं विचारल्यार आत्तां सध्या आपणें 2027 वेंचणुके विशीं चिंतूंक ना अशें उत्पलान सांगलें. पण नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ज्या हांव पळयता ते म्हाका बऱ्या जाग्यार आसा अशें दिसना. ते तांकां जाय ते विचार परत हाडपाक प्रयत्न करूंक जाय. काही ते त्यांचे विचार प्रॅक्टिकल ह्याच्यात आणून पुढे जायचं एवढंच मी सांगतो. ते कोणाला काय चालतं त्यांनी स्वतः विचार करून ठरवावं लागणार. मला वाटतं की त्यांचे जे विचार आहेत ते लागू करण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न करायचा. 2027च्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली. 2027मध्ये भाजपने जर सन्मानाने परत बोलवलं तर भाजपमध्ये काम करणार. मी सध्या विचार करत नाही. तेव्हा आता आजच्या तरी दिवशी मी पॉलिटिकल असा विचार करायचा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. म्हापशा पुलिसांनी 10 लाखांचे ड्रग्स सयत 5 आरोपीक धरल्यात. म्हापशेच्या नव्या कदंबा बस स्टँडाच्या पार्किंग लॉटांत चंदनकुमार शर्मा, रोहित शर्मा, इम्तिया अन्सारी, विजय वळवयकार आनी परशुराम लमाणीक 10 किल गांजा सयत धरल्यात. तांकां 8 दिसांची पुलीस कस्टडी पडल्या. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. गोंय सायंटिफीक हब करपाचो सरकाराचो प्लान. गोंयच्या भुरग्यांक खासा ट्रेनिंग मेळची म्हणून सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी खात्यान राष्ट्रीय मळावेल्या फामाद संस्थां बरोबर कबलाती केल्यात. मुख्यमंत्री सव्य मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सवांत उलयलो. बंगळुरूचो विज्ञानीक मोहित कुमार जॉलीक अंदूचो मनोहर पर्रीकार युवा विज्ञानीक पुरस्कार भेटयलो. Today I am delighted to note that 90 eminent scientists from the diverse field are engaging with the students across the 9 different venues in Goa, inspiring the young minds and fostering the scientific curiosity. Groundbreaking research in the cancer treatment. His work demonstrates how the science can address some of the most critical challenges facing humanity. Our government is committed to promoting the scientific knowledge and fostering innovation. I'm happy to announce that the Department of the Science and Technology and Waste Management has signed the MOU with the prominent national institute, including the principal scientific advisor of the Government of India. Collaboration ensure the participation of the world-renowned scientists at this Mahotsav, making it is truly global platform for learning. I assure you that the government will continue to support this Mahotsav in the years to come, making Goa hub for the scientific innovation. And I think let us all pledge on this day when we are celebrating Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav that all of us, the young people of Goa, will aim at achieving this. We're talking about looking at young engineers, young scientists, young technologists. You may like science, you may not like science. We don't expect that 5,000 of you are going to be science buffs or science addicts or science learners, but some of you will.
do what we love. Remember, that is more important than anything else. If you love science, by all means, you have everybody who will advise you, who will guide you, who will take you through. If it is not your cup of tea, let it go. पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून धुल्ल आनी ट्रॅफिक जॅमाचो इशू उपरासला तो जाग्यार घालता म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक प्लान दिला. पर्वरे एलिवेटराचें काम चलतना खंय कितेंय वैजकी इमर्जन्सी आयल्यार 2 ॲम्ब्युलन्सी म्हत्वाचे सुवातेर दवरल्यात. हायकोर्टान सुनावणी मंगळारा दवरल्या. One of the major things that was suggested on the earlier date was about the tarring of the road. Now one stretch which was tarred in the sense that it was hot mixed near the mall, that has become very successful. That has actually helped in flow of the traffic. It has also resulted in a good control in pollution. So now it has been decided to do the hot mixing in the rest of the areas also. Then it is decided to have 2 pilot ambulances, in the sense that motorcycle ambulances which will be there, one which on the road going towards Mapsa, and another one will be there on the road which is going to Panji from Mapsa. This is another decision that is taken. And there is one more decision which has been taken, is as regards one structure which is obstructing the traffic near the turn at the mall, that is supposed to be removed, and the collector has been instructed to take steps to remove it because it has become a nuisance and it has become a hazard actually, because anything may happen there. So these are a few directions and instructions which have been issued on that particular subject, and the High Court has now kept the matter on next Tuesday for further hearing. हळदोण्या एके शाळेंतल्या टिचरीन एका 12 वर्सांच्या भुरग्याच्या कांसुलार मारले म्हणून पालकांची म्हापशा पुलिशेंच कागाळ. पोलिसांनी दुबावीत टिचरीचेर FIR केलो. भुरग्यान बुटाच्यो लेसी बांदून नाशिल्ल्यो म्हूण खंय टिचरीन मारलो. भुरग्याच्या कानाक दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत व्हरचो पडलो. माझ्या चेड्याचेर स्कॉलान थापाड मारले टिचरीन कानाचेर, आनी सकाळी तेजेर थापाड मारले आनी 2:11 सुमार इंटरवराच्या वरान सांगतात तुजो चेडो बरो ना, तुज्या चेड्याक मातसो घरा घेवन वच. जेन्ना हांव स्कॉलान गेलो तेन्ना चेडो सांगूंक लागलो आपल्याक मारला म्हणून. हांव सांगता ती पांया पडली, पयलीं सांगलां आमी आपणी मारूंकूच ना म्हणून चेड्याक. हांवें म्हणलें तेंचो प्रिंसिपल येयलो, फादर येयलो, कितें जालां तें पळोवया, आपल्याक एक लेटर दी, आपूण हें करता म्हणून, एक्शन घेता म्हणून. हांवें लेटर दिलें, पूण म्हाका तेंचेर विश्वास ना म्हणून हांव मॅडिकलाक हाडलो. तेन्ना चेड्याक कळ्ळें म्हाज्या कानान रगत आहा म्हणून. आतां पणजे बांबोळे मॅडिकलाक व्हरलो. तुमी पुलीस कंप्लेंट केली? हांवें ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट केल्ली आहा. जेन्ना बुटाची लेस सुटली तेन्ना ती बांदून वयताली तेन्ना टिचरीन मारली. खंय मारलें? ओके. आनी बुटाची लेस बांदूंक ना म्हणून मारलें? काँग्रेसीच्या 8 फुटीर आमदारां आड सभापतीच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिका गिरीश चोडणकरान सुप्रीम कोर्टांत फाटीं घेतली. गिरीशाक हायकोर्टांत वचूंक सुप्रीम कोर्टाची मेकळीक. काँग्रेसींतल्यान BJPत गेल्ल्या 8 आमदारांक अपात्र करचे म्हूण गिरीशान सभापती मुखार याचिका घाल्ली. याचिका डिसमीस करून सभापतीन आमदारांक पात्र थारायले. 27 नोव्हेंबराक हांवें एक SLP सुप्रीम कोर्टान फायल केल्ली. गोंयचे स्पिकराची जी ऑर्डर आशिल्ली म्हाजी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर ती चॅलेंज करपाक. आयज तेजें हियरींग जाल्लें आनी हियरींग जाता आसतना आमचे जे एडवोकेट आसात, एडवोकेट मनु सिंघवीजी हाणें आर्ग्यू केली आनी सुप्रीम कोर्टा मुखार नजरे मुखार हाडलें की हे मॅटर गोंयचे स्पिकरान जवळ जवळ 700 दिसाच्याहून मायज आपल्या कडेन दवरून डिस्पोज करपाक लेट केलो. म्हणजे जवळ जवळ 2 वर्सां आमची पेड्यार केली. टर्म आसता फक्त 5 वर्सांचे आनी आतां उरल्या फक्त 2 वर्सां. त्या खातीर सुप्रीम कोर्टाच्या नजरेक हाडून दिलें की हें डायरेक्ट आमी येवपाचें कारण म्हणजे हायकोर्टान गेले जाल्यार आनीक टायम जातलो. आनी दुसरें म्हणजे हायकोर्टान म्हाज्या पयली पिटिशनान ऑलरेडी हो जो सब्जेक्ट मॅटर ऑफ लॉ आसा तेजेर ऑलरेडी ऑर्डर पास केल्ली आसा. सो थंय परत वचून टायम वयचे परस आमी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टान आमकां हें पिटिशन फायल करपाची मुभा दिवची. पूण सुप्रीम कोर्टाच्या ऑनरेबल जजीसांनी आयज ऑर्डर पास करता आसतना आमकां सांगलें की तुमी पयलीं हायकोर्टान वचात
आनी हायकोर्टान जर डिले जाता जाल्यार ते बेगीन करचे म्हणून सुप्रीम कोर्टान येवपाची आमकां मुभा दिल्ली आसा आनी त्या खातीर आमच्या लॉयरान ते पिटिशन विथड्रॉ केले हायकोर्टान फायल करपाक. कोंकणीचे ज्ञाना विशीं दाखलो आतां कोंकणी अकादमी दितली. गरजू कोंकणी भाशेचें ज्ञान आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र एका दिसा भितर दिवपाचो उपक्रम. सरकारा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळे उपरांत 1 जानेवारा सावन उपक्रम सुरू जावं येता. कोंकणी अकादमीन जाहीर केलां. कोंकणी आयकप, उलोवप, बरोवप आनी वाचपा विशीं टेस्ट घेतले उपरांत प्रमाणपत्र. चड करून नोकरे खातीर बी रुजू जावपाक तें प्रमाणपत्र जाय पडटा. तें प्रमाणपत्र एका दिसा भितर सुद्दां आमी दिवपाक शकता अशे पद्दतीची एक यंत्रणा तयार करून सरकारी कायदेशीर एक नोटिफिकेशन येवन ज्या गरजू आसात जांकां प्रमाणपत्राची गरज आसा तांकां योग्य प्रक्रिया केल्या उपरांत अशें प्रमाणपत्र आमकां दिवपाक मेळचें हाचेर आमकां पुराय मत आसता. ह्या गजालीचेर आदारून फुडलो पावलो फुडें वतलो. तातूंत भितर एक सामान्य ज्ञान पळोवपी म्हळ्यार गोंयांत राविल्ल्या मनशाक कोंकणीचें जें मुळावें ज्ञान आसप गरजेचें आसा तशें आमकां दिसता. सेपरेट कोंकणी सर्टिफिकेट नासता कारण 10वी मेरेन कांय जाण मराठी शिकिल्लो भुरगो आसता पूण तो गोंयकारान ताका कोंकणी येता, उलोवपाक येता, बरोवपाक येता, बेसीक नॉलेज कोंकणीची तो ताका खबर आसता. अशा वेळार तांकां ती सर्टिफिकेट मेळना तर ताचें शिक्षण जें आसा तें 10वी मेरेन मराठी जाल्लें आसता. अशा विद्यार्थ्यां खातीर वा अशा लोकां खातीर बेसीक एग्जाम आमी घेतले. ओरल तांचे स्किल्स टेस्ट करतले. लँग्वेजीचे 4 स्किल्स आसात, लिसनिंग, स्पीकिंग, रिडिंग आनी रायटिंग. हे 4 स्किल्स आमी टेस्ट करतले, फिजिकली टेस्ट करतले आनी एक 50 ते 60 मार्क्साचो तांकां पेपर आसतलो, एग्जाम आसतलो. बेसीक क्वेश्चन्स आसतले रिलेटेड टू गोवा, रिलेटेड टू कोंकणी भाशेच्या संदर्भात आनी गोंयच्या संदर्भात बेसीक क्वेश्चन आसतले. तांचे एग्जाम थंय टेस्ट जातले, तांचे असेसमेंट जातले आनी एका दिसा भितर आमी तांकां ती सर्टिफिकेट आनी जशे गुण मेळयल्या तशें तांकां आमी सर्टिफिकेट दिता. आयतारा 15 तारखेर दक्षिण गोंयांत लायट आसची ना. ते फाटभुंयेर आयतारा साळावले सावन दक्षिणेंत उदका पुरवणूय ना. PWDन कळीत केलां. सोमारा 16 तारखेरय खंय मर्यादीत उदका पुरवण. सांगे, केपें, साश्ट, मुरगांव तालुक्यांत तशेंच शिरोडे आनी सांतांद्रे मतदारसंघांतय उदका पुरवणेचेर परिणाम. धार, बांदोडे आनी फोंडे वाठारांनी लायटी आसची ना. कोमुंदादी आनी सरकारी जमनीवेले बेकायदेशीर अतिक्रमणाचेर कारवाय करची म्हूण सुप्रीम कोर्टाची 2011तली ऑर्डर गोंयांत अजून धड चालीक लागना. उत्तर गोंयांत तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, दिवचल आनी सत्तरींतल्या कोमुंदादींक कलेक्टरान आतां परत ऑर्डर काडल्या. अतिक्रमणाचेर कारवाये विशीं दर म्हयन्याक कलेक्टराक कोमुंदादी कडच्यान रिपोर्ट येवचो पडटलो. Supreme Court by an order dated 28th January 2011 had directed all the authorities of North Goa to clear the encroachment on Comunidad lands. But reason best known to those authorities till date, all the encroachments have not cleared from the Comunidad land. A Mapsa resident recently filed RTI application seeking the information regarding the compliance of the Supreme Court order. In wake of that RTI application, now North Goa Collector Office has issued a memorandum directing all the authorities, including of Comunidad, to clear the all encroachments on Comunidad land and submit a monthly compliance report. Mukesh Kumar for Prudent. नातलांचे मीस 24 तारखेर रातीं 12 वरांचेर जातले. आर्चबिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव मीस दितलो. एक्सपोजिशन समितीचो समन्वयक हेनरी फाल्कावान म्हायती दिल्या. नातला दिसा खंय सेंट झेवियराची म्हायती दिवपी खासा 3D प्रोजेक्शन जातलें. 24 ते 27 डिसेंबर मजगतीं बग्गी आनी व्हीलचेअर फॅसिलिटी आसची ना. The midnight mass at the Basilica Pendol will be at 12 o'clock on the 24th, and our own Cardinal Archbishop Philip Neri Ferrao will be the main celebrant for the 24th midnight mass. After the mass, we will have a 3D projection mapping show on the walls of the cathedral, and this projection mapping
is on the life and the mission of St. Francis Xavier. So it is an added attraction to this Christmas that we are going to celebrate. 24th of December till the 27th of December, the wheelchair facility and the buggy facility counter will be closed. These are days of festivities because of Christmas, as you know. Also, the volunteers who have worked for so many days, they also need a small break with their families. Those who are in need of a wheelchair before the 24th or after the 27th. This is a humble request. क्रेस्तारा राती फोंड्या ढवळी वामनेश्वराचो कालो सुरू जालो. वर्सुकी 2 दिसाच्या काल्याक भाविकांची मोठी हजेरी. दोनूय दीस देवळांत धर्मीक विधी, संस्कृतीक कार्यावळी, कीर्तन, भजनां, नाटकां जातात. हांगा वार्षिक धवळे बांदेशी शुद्ध द्वादशी त्रयोदशी 2 दीस कालोत्सव जाता. सकाळी आवळी भजन जाता. आवळी भजन म्हणजे कितें, देव आवळीच्या सांतिच्यान वता, विष्णुपूजन जाता, होम हवनादी कृत्य जाता आनी थंय दनपारचें वनभोजन देव करता आनी मागीर तिळसारा परत घरमागराक येता. हो पयले दिसाचो उत्सव जाता. दुसरे दिसा मागीर सकाळी दनपारां आमची गवळण जाली 4:00. जे देव भायर जो आसता तो स्नान बीन करपा खातीर फुडल्या ओड्यार वता, स्नान संध्या करता आनी परत देवळांत येता. मागीर आमची पावणी जाता. पावणी जाता महाआरती. महाआरती जावन मागीर प्रदोश पुजा जाता आनी मागीर कीर्तन आनी अन्नसंतर्पण आनी नाटक असो आमचो वार्षिक 2 दीस प्रोग्राम जाता. सो आज मागीर नाटक जावन मागीर सांगता उत्सवाची. आजची नाटक जावन सांगता. फाल्यां 4 गवळण करायची पालखी, मागीर पावणी, मागीर कीर्तन, अन्नसंतर्पण, नाटक आनी हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.